नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर हायकोर्टान सुनावणी फाल्यां धुकल्ली. हायकोर्टाच्या जुईजांनी सोमारा कामांचें इन्स्पेक्शन केल्लें. प्लानिंग ना सगळ्याक धुल्लं काय पणजेकारांची याचिका. इन्स्पेक्शना पुरतें उदक मारलां, पणजेकारांनी दावो केल्लो. स्मार्ट सिटीच्या कामांत भ्रश्टाचार आमदारांनीय मान्य केला. पावसाळ्यांत प्लानिंग कितें? कोर्टान सरकारा कडच्यान जाप घेवची म्हूण काँग्रेस मागता. स्मार्ट सिटीचे कामाचेर हायकोर्टान सुनावणी फाल्यां बुधवारा धुकल्ली. सोमारा हायकोर्टाचे जुईजांनी इन्स्पेक्शन केल्ले. स्मार्ट सिटी एमडीन तांकां नितळ कामाचो दाखलो दिल्लो. ते वेळार कांय पणजेकारांनी काम सारकें ना म्हूण जुईजाचे कानार घाल्ले. तुमी येतात म्हूण उदक मारला असो दावोय केल्लो. मजगतीं जुईजांनी स्मार्ट सिटीचे कामाचें इन्स्पेक्शन केलें ते बरें केलें म्हूण काँग्रेस म्हणटा. स्मार्ट सिटीच्या कामात करप्शन म्हूण आमदार उलयला. स्मार्ट सिटीच्या कामात चूक जाला ते कळ्ळा म्हूण टँकरान उदक मारूंक चूक धांपपाचो यत्न. काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकाराचो दावो. रस्ते धुवपाचें जें प्रकरण घडलें हाजे वयल्यान एक कळटा की सरकाराक इतलें तरी कळ्ळें की आपल्या कडल्यान चूक घडटा म्हणून. आनी जेन्ना हॉनरेबल हायकोर्टाचे जज इन्स्पेक्शनाक येता तेन्ना आपली ती चूक लिपोवपा खातीर तांकां टँकर कितलेशेच वापरून पणजे सिटींतले सगळे रस्ते धुवचे पडले. हॉनरेबल हायकोर्टाचे जे जजीस त्रास काडून पांयान चलून थंय इतली एरिया इन्स्पेक्शन करपाक आयले तांचे आभार मानता. स्वता तांचे आमदारान बीजेपीच्या आरोप केल्या की थंय भ्रश्टाचार जाला, मिसमॅनेजमेंट जाला, पण सरकार एक्सेप्ट करपाक रेडी ना. फाटल्या दिसांनी स्मार्ट सिटीक अवॉर्ड दिलो. पणजेक जर अवॉर्ड मेळटा स्मार्ट सिटीक जाल्यार लोकांनी बीजेपीची सरकार आनी बीजेपीचे अवॉर्ड कसले आसता हें समजून घेवपाची गरज आसा. पावसात पणजेक त्रास जातलो ताचे प्लानिंग कितें केला? कोर्टान खंय सरकारा कडच्यान जाप घेवची. कोर्टान हाजेर गंभीरतेन लक्ष घालाच. तशें कोर्टान हे सगळे गजालींचेर आनिकूय बरे भशेन तांचे रिप्लायज घेवचे गोवोरमेंटा कडल्यान. आनी लोकांचे जे हाल जाता, कित्याक आमी आतां ऑलरेडी पळयल्या, आमी आतां एप्रील म्हयन्यान आसात, 2 म्हयन्या भितर मनसून हीट जातलो गोंयांत. आनी कामाची जर तांची गती पळयत आनी कामाची दुर्गती पळयत जाल्यार म्हाका दिसता एकदां जर मनसून हीट जालो पणजेचे लोक वील बी द मोस्ट सफर्ड पीपल. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी चेतन गवस. इंडिया अलायन्साची आघाडी नवी. सगळ्यांचे हितसंबंध सांबाळूंक जाय. ताका लागून एक वेळ उमेदवार जाहीर करूंक काँग्रेस कळाव करता. आदलो खासदार कायदो मंत्री रमाकांत खलप उलयलो. काँग्रेस उमेदवाराच्या 11व्या लिस्टांतूय गोंयचें नांव ना. ते वटेन काँग्रेसी कडेन उमेदवारूच ना. पक्ष दिशाहीन. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तानावडेचो तोमणो. दोष दिला हांव केंद्रीय आमच्या नेत्यांक किंवा आमच्या हायकमांडाक. कारण अशें की एक नवें गठबंधन जावचो विचार देशभर चालू आसा. इंडिया अलायन्स हें तुमी जाणत आसात. अनेक पक्ष एकठांय येवन भाजपाच्या ताकदीक जी प्रचंड अशी ताकद आसा तिका तोंड दिवचो प्रयत्न आसा. हें करीत आसतना राज्यांनी जे विविध पक्ष आसात त्या पक्षाचे हितसंबंध सांबाळले. त्यांची जी कितें शक्तीस्थानां आसात त्या ठिकाणी तांकां तिकीट दिणें न दिणें ह्या चर्चेकच बरोच वेळ लागता. आनी आमची जी गोव्याची निवडणूक आसा ही तिसऱ्या पावड्याचेर आसा. फर्स्ट 2 जाल्ली आसा, तिसरी जावची आसा. अशा वेळी 2च जागा असल्या कारणान कदाचित शक्यता अशी आसा की इतर जे मोठे प्रश्न जे आसात त्या प्रश्नाची उतरां सोदून काडची आनी नंतर गोंयची तिकीट दिवची असो विचार कदाचित जावं येता. इंडिया अलायन्स जे आसा ते अलायन्स हळूहळू आमी सुरवातीकूच म्हणटले तेंचे वेगवेगळे पार्ट जायत वयतले. कारण तांचे कडेन दिशा ना. त्यांचो एकमेव हें आसा एजेंडा की भारतीय जनता पार्टीचे सीट कमीत कमी कशें करप इतलेंच ते पळयतात. तांचे कडेन विजन ना. आनी एखाद्या पॉलिटिकल पार्टी आसत, एखाद्या देशाचें जर विजन सारकें नासत जाल्यार लोकूय तांचेर व्हडलो विश्वास दवरना. आनी त्यामुळे दिशाहीन अशी ही काँग्रेस पार्टी जाल्ली आसा. आनी त्यामुळे दिशाहीन पार्टी कारण ताका दिशा ना कितें कशें फुडें वचप तें. आनी म्हणून तर आज तांची कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक अजुनूय बरेच जाण हांवें पळयले की 2 जाण 3 जाण आपलो प्रचार करतात. कोण सांग्यार म्हणटा आपूण उमेदवार, तर कोण म्हणटा काणकोण वतानी आपूण उमेदवार, उत्तरेक एकटो बिचोली वचून म्हणटा आपूण उमेदवार, दुसरो म्हणटा पेडणे आपूण उमेदवार. आनी त्यामुळे सगळेच जाण आपापल्या पद्दतीन उमेदवारी आपल्याक मेळ्ळी अशा पद्दतीन प्रचार करत आसात. आदलो आमदार कार्लोस आल्मेदाची बीजेपीत घर वापसी. लोकसभेचे वेंचणुकेत बीजेपीक मुर्गमा लीड मेळटली. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे उलयलो.
मंत्री माविन म्हणटा काल्लूस बीजेपीत परत आयला. हे चित्र पळयल्यार दक्षिण गोंयांतले अल्पसंख्यकाची मतां बीजेपीकूच म्हणून स्पश्ट. 2021 काल्लूस तिकेट ना म्हणून बीजेपी सोडून काँग्रेसीत गेल्लो. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे. आमचे काल्लूस बाब आल्मेडा हे 2 वेळार भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आशिल्ले आनी भारतीय जनता पार्टी काल्लूस आल्मेदांक तशी नवीन ना. तांच्यांनी वास्को म्युनिसिपालिटी भितर 3 वेळार ते कावन्सिलर जाले, म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन. आणि भारतीय जनता पार्टी ज्या वेळाचेर सत्तेन नासली तेन्ना पासून भारतीय जनता पार्टी बरोबर ते आशिल्ले 2007 नंतर. आणि आज परत एकदा खूब बरें दिसता की काल्लूस आल्मेडा परत आपल्या स्वगृही परतून आयिल्ले आसात. परत जो आपण निर्णय घेतिल्लो आसा पार्टीन येवपाचो तो एक बऱ्या तरेचो निर्णय आसा. कारण बरेचदा आमकांय वास्को वयतकच अडचण जाताली, काल्लूसाक न मेळटा येवचें पडटालें, फोनार उलयताले. पण आज आमकां एक हक्काचें घर परत एकदा वास्को हांगासर मेळिल्लें आसा. म्हणजे म्हाका याद जाता की आमी वास्कोन वयतकच अरे काल्लूस कितें तरी खावन वचूं जाय रे म्हणटकच घरा येवन वच म्हणपाक म्हणजे आमचें परकेपण अशें नाशिल्लें. आनी त्यामुळे परत एकदा आमकां स्वताचें अशें आनी एक ठिकाण वास्को शहरा भितर उपलब्ध जाल्लें आसा. जे म्हणटाले थोडे मायनॉरिटीज आमचे बरोबर ना, मायनॉरिटी ना, हो बदल जाल्लो आसा. नरेंद्र भाई मोदीन दिल्ले कॅन्डिडेट बाय पल्लवी धेंपो तेका कॅन्डिडेट म्हणून बसयतकूच सावथा हेंय चित्र चेंज जाला. आनी हें दाखोवन दिता आयचें उदाहरण आनी तें स्ट्रेंथन करता म्हणजे आनी बलगट जाता. बाब काल्लूस आल्मेडा आमकां जॉयन जावं. शायद म्हाका याद येता आमचे आदले सीएम पर्रीकर बाबाजी कितें याद येता तेजी तो एक दुयेंत पडले आनी सोंपले तेन्ना आमी भिले सगळे भिले आमी. कितें लागून भिले? आमची पार्टी कसो चलतली, गव्हर्मेंट कसो चलतलो. पण आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमी पत्रां दाखयलां की पार्टी चलपाची बरी बरें चलता आनी गव्हर्मेंट बरें बरें चलता. I have to confess that I was the person who took him from BJP to Congress party. I was also responsible to ensure that he got the ticket in Vasco. And I'm happy today because Kallus has come back to his parent party. बीजेपीत येवंक तयार, पक्षान विचार करून थारावचें, मुख्यमंत्र्यान यो म्हूण सांगलां. शिरोडेचो आदलो आमदार महादेव नायक उलयलो. सध्या समाजकार्यात बिजी. फाटलीं 7 वर्सां शिरोडा काम ना, नोकऱ्योय ना, बेकारी वाडल्या. वेंचणुकेचे वारें व्हांवतना आदल्या आमदारा बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. साधारणतः 600 वयर आमी जॉब दिले आणि त्या जॉब दिले उपरांत लोकां मदीं आनी एक उत्साह जालो की म्हादेव नायक जॉब दिता. जो काम करतालो त्या मनशाक तुमी घर बसयलो आनी काम करनाशे मनशाक तुमी निवडून हाडलो म्हणटरीत तेजें आतां प्रायश्चीत तुमी भोगचें पडटलें. तळमळटात भुरगे यूथ टुर्नामेंट करपाक 1 लाख दिलो आनी खंय 1 लाख डोनेशन दिलें. हितून भुरग्यालो फुडार जायना. माननीय मुख्यमंत्र्यान कडेन म्हजे संबंद बरे आसा अजुनूय. पूण अशें न्ही की हांव गेलो तेन्ना म्हगेलें तो काम करतलो म्हणून. जर सहज पळय म्हटलें अरे कितें करता यो मरे परत यो मरे म्हणून. तुमी विचार करपाचो, कोणें BJPन विचार करपाचो. तुमी जर विचार केलो जाल्यार आमी हांवें म्हाजें विलिंगनेस दाखयल्लें आसा. पयर तेणी सांगलें की आपूण 16,000 मतां दिता म्हणून पार्लमेंटाक. तुका पडले 8,000 मतां. तूं 16,000 एक रक्यान खंयचे हाडटलो? कारण आजून पर्यंत म्हजो रिकॉर्ड आसा 12,500. तो रिकॉर्ड आजून कोणें मोडूं ना. हांव पार्टीचेर कोतर नाशिलो. कितें जे मनशान 3 फावटी BJP हरयली शिरोड्या. कितें जे मनशान BJPच्या कार्यकर्त्याचेर अन्याय केलो तेकाच हाडून तुमी तिकेट दिता म्हणजे हें नाका जाल्लें न्ही. ही मोठी मिस्टेक जावन गेली. तुमी आनी कोणाक दी हेल्थ तिकेट. हांव पार्टीन काम करता आशिल्लो म्हणजे पार्टीन आमकां फोर्सान भायर काडलें. पूण म्हज्या इलेक्शनाक हांवें पार्टीचेर केन्ना आजून एक ब्र काडूं ना.
कारण माझं हें आसा पळय तें आमची स्ट्रेट फायट दोगांय भितरली आनी दुसरो हांगा लिडर जावंकूय शकना. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी उत्पल पर्रीकाराक परत पक्षात हाडपा विशीं बीजेपीचे केंद्रीय फुडारी थारायतले. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. कांय फुडारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आमच्या संपर्कात आसात म्हणून तानावडेन शिनाल दिला. तशेंच तुमचे कितलेच लिडर आदी सोडून गेल्ले बीजेपी, पार्सेकर जावं मागीर उत्पल पर्रीकार आसा अशे लिडर आसात, तांकां परत हाडपाचे कितें प्रयत्न चालू आसा? तुवें जे नांव घेतिल्लें आसा पळय तेंचे हाडप काय न हाडप हें केंद्र ठरयतलो. जे आमच्या हातीन जे आसा पळय तो पूर्णपणे आसा. थोडे आमचे बरोबर ओपनली आसतले, कांय जाण आमचे कडेन इन कॉन्टॅक्ट आसात. त्यामुळे पूर्णपणे सगळे जाण भारतीय जनता पार्टी कडल्यान उबे रावतले. जशें आतां मविनान सांगलें, दक्षिण गोंया भितर बरेच जाण तेंच्यांनी आपलो सपोर्ट डायरेक्ट आनी इनडायरेक्टली कांय म्हजे कडेन उलयल्यात, कांय मविना कडेन उलयले आसात, कांय अलेक्स बाब शेकेरा कडेन. त्यामुळे ऑल आर इन टच विथ भारतीय जनता पार्टी आनी बऱ्या तरेन आमकां लीड मेळून आमी दोनूय सीट निवडून हाडटले. गोंय सरकार ओसीआय गोवन्साचेर अन्याय करता. भारतीय पासपोर्ट रद्द करपाच्या प्रकारान ओसीआय गोंयकार हांगाचे उरना थंयचे उरना अशी परिस्थिती. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय लंडनात गोंयकारांच्या एका कार्यावळीत उलयलो. सगळ्यांनी एकठांय येवचें, तेन्नाच तुमचो आवाज तांचे मेरेन पावतलो म्हणून विजय उलयलो. Angle of OCI that Goa government has misrepresented to the center is actually an injustice to OCI Goans, leaving them neither here nor there. This situation has arisen because our local government has misled the people at different stages of attaining Portuguese citizenship. That your registration is just the beginning of the process. It's not the end of the process. And now the same government tells you that registration means you have to give up your Indian passport. As a result of which many Goans are neither here nor there. It comes to catering to their parents or their grandparents or going home for functions. This is a very peculiar situation that was voiced by me in the Legislative Assembly. The government promised me that they would do something before the parliamentary election, but nothing has been done as of now. So we have to keep fighting and got to see that our voice is heard in the right places. For that, as the diaspora, you have to be also united. You cannot be taken for granted. As Dr. Riva has said, we all are hard-working people, but hard-working does not mean not being smart. So I think you need to be smart. First goal should be to be united, and when you are united, your voice will count. And for your voice to be counted and to be echoed in the right places, people like me are there. We may be in a minority today, but certainly unity will hopefully bring us to a position where we can do justice to Goans and Goa. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिल्ली अब की बार 400 पार घोषणा मतीन धरूनच लोकांनी मतदान करचें. मंत्री सुदीन ढवळीकाराचो उलो. बीजेपीची दक्षिणेची उमेदवार पल्लवी धेंपो बरोबर मडकय सुदीन आनी दीपक ढवळीकाराच्या मोगोचो प्रचार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आदलो बीजेपी खासदार विनय तेंडुलकार बीजेपी मोगो कार्यकर्ते आशिल्ले. ज्यो सभा आमच्यो जातल्यो त्या सभेक हिरिरींनी तुम्ही भाग घेवचो अशें मनापासून तुमकां विनंती करता. आणि येणाऱ्या ह्या निवडणुकेत भरघोस मत दिवन सगळ्यात हे इलेक्शनात लोकांनी भायर सरपाचें आसा. परत एकदा जो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे धोरण व्यक्त केलां की अब की बार 400 पार, हे धोरण लक्षात घेऊन काम करूया अशें मूज करता. बाब सुनील ढवळीकर यांनी सांगल्याच्या प्रमाणे तांकां सभा घेवची पडना. त्यांच्या एका इशाऱ्याचेरूच त्यांची सगळी कामां जाता. आमकांय खात्री आसली, आमकांय विश्वास आसलो तेंच्यांनी एकदां कमळ म्हटलें काय तें कमळूच जातलें, हितून आमकांय दुबाव ना. जाणटेले बाबडे फावटी मारताले, पयशे येयल्या कोणाक इतरा येवन तो सेक्रेटरी जाल्यार तलाटी कोण तरी आसतालो ताका. तो म्हणटालो ना येवंक ना अजून. आनी परत केन्ना तरी येयले आतां म्हणटालो तो काडून 15 रुपया तेच्या हातीन दी. तो म्हणा बाबा उरलेले पयशे खंय रे, ते गेले म्हणा तो.
मदले दलाल हे पयशे खावपाचें काम करताले. हांव खोटें सांगना, तुमी मुद्दामून विचारात. 100 आनी हे खुद्द रिकॉर्डाचेर आसा. तेन्नाचो प्रधानमंत्री राजीव गांधी हाणें स्वता सांगला आमी 100 रुपया धाडले जाल्यार लोकांक फक्त 15 रुपया मेळटा, 85 पैसे नाच जाताले. जे मोदी जे लोक आसले पळय ते खाताले. माननीय मोदीजी कितें केलें? विजिटन डीबीटी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर आज दिल्लीच्यान जर पयशे धाडटा आसत जाल्यार ते शेतकऱ्याच्या अकाउंटाचेर, नुस्तेकाराच्या अकाउंटाचेर, जाणटेल्याच्या अकाउंटाचेर डायरेक्ट 2000 रुपया वता. ही मोदीची स्कीम आसा. शिवोली वाठारात झाडां कापपाच्या प्रकरणात आरोपी कॉन्ट्रॅक्टर झाडां कापूंक कोणे सांगला ताचें नांव सांगपाक तयार ना. सुमार 35 झाडां मारिल्लीं. रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरान चौकशी चालू दवरची म्हणून आदेश दिवन हायकोर्टान 10 एप्रिलाक सुनावणी दवरल्या. In that matter, the Panchayat filed an affidavit. The person who is accused of cutting of the tree has also filed an affidavit. As far as Panchayat is concerned, they have said that they have not done this tree cutting. Further, the High Court has directed implement of 2 officers. One is the engineer and the other person is the forest officer who had granted the permission for cutting of the trees. They are supposed to file affidavits by the next date, that is by Monday they have to file the affidavit explaining their action to grant permission and as far as PWD employee is concerned, whether and what circumstances under which he applied for tree cutting. Those are the orders which are passed by the High Court today. As far as other respondents are concerned, they sought time to file affidavit. They have been granted a week's time to file an affidavit. The contractor has filed an affidavit. He has not disclosed any name. He has said that if he will be tried for an offence, and in that view of the matter, he cannot be forced to file an affidavit or make any statement. He has a protection under the Constitution of not making any admission insofar as criminal offences are concerned. So he has taken that stand. आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंगाक दिल्ली लिकर स्कॅमात जामीन मेळ्ळो. ईडीन ताका 4 ऑक्टोबराक धरिल्लो. 6 म्हयन्यांनी जामीन. संजय सिंगा कडेन कती स्कॅमाचे पयशे मेळूंक ना म्हणून खंय कोर्टान ताका जामीन दितना निरीक्षण नोंद केलां. आपल्या चल्याचो खुनाचो आरोप आशिल्ल्या सुचना सेठाचेर कळंगूट पुलिसेन 642 पानांचें आरोपपत्र फायल केलां. सुत्रां सांगता ते प्रमाण 59 साक्षीदार आनी दोतोरांचो फॉरेन्सीक रिपोर्टूय ह्या आरोपपत्राक जोडला. पुताचो खून करून सुचना बंगळुरू वताली. पुलीस आनी टॅक्सी ड्रायव्हराच्या सादुरकायेक लागून सापडली. कसिनोच्या टेबल ऑपरेटराक क्रेडिटार 13 लाखांची तोपी. ताच्या रुमांत घुसून 5 लाख रुपया आनी 10 लाखांच्या कसिनो चिप्सांचेर हात मारपाचो प्रकार. क्रायम ब्रांचीन मध्य प्रदेशाच्या ब्रिटीश रायकवार म्हणटा ताच्या आड गुन्यांव नोंद केला. क्रेडिटाचेर खेळून जातकीर ते पयशे दिता म्हणून सांगून ताच्या रुमांत घुसून चोरी म्हणून आरोप. आपाचो संस्थापक सदस्य दिनेश वाघेला संवसाराक अंतरलो. आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचो तो वांगडी आशिल्लो. गोंयांत आप पक्ष वाडोवंक ताचें मोठें योगदान. सांतिनेज मसुंडेत ताचेर निमणे संस्कार जाले. राजकीय फुडारी निमण्या संस्काराक पावले. म्हगेलो बरो व्हडलो दोस्त 2000 सान ताच्या पयलो तितलो अर्थ नाशिल्लो ताका. पूण उतरास मनीस कोणाक कितें फालतूदाद करपी न्ही आनीक कोणाक हेल्प करपाक पयलो येवपी. सो जेन्ना म्हाका आयज कळ्ळें की बाबा आसतली संपलो म्हणून एकदम दूख भरली आनीक देवा कडेन मागला ताका तकल्यांक शांती मेळ्ळी. भाई आज बाबाचे निधन जाल्ल्या इतके वर्सां तुमी वळखत आहे त्यांच्या बद्दल कितें? बाबा अशें म्हणून वॉज लायक अ लिव्हिंग सेंट. जिता जागतो एक संत प्रवृत्तीचो मनीस आनी त्या दृश्टीन तेजें काम गोंयांत केलां तें अत्यंत म्हत्वाचें आसलें. शुद्ध अंतकरण, शुद्ध आचरण आनी सगळ्यां कडेन मैत्री जोडूनच परमेश्वराचें ध्यान करप ह्या मार्गान ताणें राजकारणान जरी ते सरले तरी त्यांचा मुख्य उद्देश व राजकारण स्वच्छ आसचें, करप्शन आसूं नये, कसल्याच प्रकारचे अपप्रवृत्ती राजकारणात घुसूं नये यासाठी तो प्रयत्नशील रावलो. आणि एक प्रकारे ताका परमेश्वरान म्हाका दिल्लो तो एक आशिर्वादय आसूं येता की ताणें आज पर्यंत जें जीवन जगलो
त्या जिवना प्रमाणेच ताका देवान आमच्यातल्या ताका ते घेवन गेले. तर त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळची आणि त्यांच्यासारखे जीवन जगपाची प्रेरणा त्यांचे जे काही मित्र जे असतात तांकां मेळची अशी अपेक्षा आणि प्रार्थना हांव करतां. जामावले दामबाबाचो गुलाल मोठी उमेद, उत्साह आणि भक्तिभावान जालो. दामबाबाच्या गुलालाक हजारांनी लोक जमता. जामावलेचो गुलाल. वर्षप्रमाणे गुलाल हो मोठे उत्सवान मडगांवकार सगळे मडगांव अर्धे मैद्याचे बंद करून हांगा जांभोले येतात. तशेंच सगळे तांबडे रंग खेळून गुलाल उत्सव बरे तरेन मनयतात. Every year we come here, we celebrate the Utsav Shikmo. We enjoy the fun of Gulal, the Shikmo Utsav. I appreciate each and everyone who comes here who wish Sri Ramnath Damodar Maharaj ki Jai. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.